एप्रिल 22 म्हणजे लेस देन अ मंथ बिफोर मुख्यमंत्र्यांनी अनाउन्स केले की सरेंडर सर्टिफिकेटाच्या जाग्यार रिवोकेशन सर्टिफिकेट विल बी ट्रीटेड ऑन इन ल्यू ऑफ सरेंडर सर्टिफिकेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ OCS. आणि तांणी म्हणिल्लें की हे हजारांनी गोंयकारांक रिलीफ दितली आनी इट इज ग्रेट न्यूज फॉर गोंयकार अशें अनाउन्स जाल्लें. 20 दिसांनी तोच सरकार म्हणजे वयले इंजीन द डबल इंजीन सरकार सांगता की इट इज अंडर कन्सिडरेशन हे जावंक ना. आता इज देर अ रिथिंक काय इज देर अ पॉलिटिकल कन्सिडरेशन हो प्रश्न पडटा. पॉलिटिकल कन्सिडरेशन हांव कित्याक म्हणटा हाजे मदीं गोंयचे लोकसभेचे इलेक्शन जावन गेले आनी सरकाराक अशें दिसलें काय की जी वोट बँक ते टार्गेट करून सोदताले त्या लोकांनी तांकां मत मारलें ना. हाजे खातीर अंडर कन्सिडरेशन म्हणून तांणी अनाउन्स केलें काय हो गोंयकाराचे मनान प्रश्न पडला. नाजाल्यार 20 दिसां भितर यू टर्न सरकार कसो मारूंक शकता हो आमकां कळना. पूण आमकां एज गोवा फॉरवर्ड पार्टी आनी हांव पर्सनली म्हाका हे राजकीय इश्यू दिसना. दिस इज एन इश्यू दॅट इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स. सो वी शुडंट प्ले पॉलिटिक्स विथ दीस. आनी कितें सोल्युशन कितें आसा की जे 1961 करूंक नाशिल्लें म्हणल्यार जें आमी पॉंडिचेरीक जे प्रोविजन दिलां जें आमी एसेंब्लीन उलयलें की 18 वर्सां जातकर थंय खंयच्याय सिटीजनाक थंय ऑप्शन दिल्यात तुका जाय जाल्यार फ्रेंच सिटीजनशीप आनी पासपोर्ट घ्या नाजाल्यार तूं हें कंटिन्यू कर आनी तूं तें सरेंडर कर. हें ऑप्शन जें पॉंडिचेरीक दिलां हें गोंयाक 1961 दिवंक जाय आशिल्लें तें दिवंक ना. सो जें 1961 जालें ना तें आज करपाची गरज आसा. आतां इलेक्शनाचो माहोल चल्ला आनी लोकसभेचें इलेक्शन चल्लां. सरकार काय हें तकली घालपाक ताका टायम आसचो ना. सो आमकां दिसता की 4 तारखेचे नंतर जे गोंयकार खरे गोंयकार जे आहात आनी जे गोंयकारांचे विचार करतात तांणी एक मेळून एक मिटींग करून एक कन्सेन्सस बिल्ड करपाची गरज आहा. आनीक मुख्यमंत्र्या बरोबर हे होम मिनिस्ट्रीक वचून कन्विन्स करचें पडटलें की बाबा आमकां कितें जाय तें कितें जाय आनी कशें घालप तें. कित्याक दीस इज अ इश्यू that concerns Goikards not only in Goa or in London or somewhere. It concerns Goikards everywhere, the diaspora. आणि हे जर आमी केलें ना जाल्यार जे कनेक्शन तांचें मातृभुमी बरोबर आहा तें कनेक्शन तुट्टलें. आज हातून आमकां गोंयकारांक एक कनेक्शन आसा. सो म्हाका दिसता मॅटर इज अर्जंट. इट रिलेट्स टू गोंयकार्स एंड वी हॅव टू treat this in a very sympathetic manner and we have to see that the connect of Goikards with their motherland does not get cut off. आणि ताजे खातीर एक कन्सेन्सस बिल्ड करून 4 तारखेक रिजल्ट येतकर ताजे मागीर आमी एक हाजेर विचार करून हें करूंक जाय. ताजे मदीं मुखेलमंत्र्यान म्हाका दिसता वयले इंजिनाक जागोवपाक जाय आनी सांगूंक जाय की एक पडती अशांती जाल्या एक लोकां भितर एन्झायटी जाल्या आनी लोकांक दिसता की हाजेर यू टर्न जाला काय की नाही ताजें क्लॅरिफिकेशन म्हाका दिसता ताणें वयल्या इंजिनाक सांगून घेवंक जाय.